मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 22 वोळ 1 ते 14. जेजू नव्यान ताचे लागीं व्यापारींनी उलोवंक लागलो. स्वर्गीचे राज अशें. एका राजान आपल्या पुताचो लग्नाचो उत्सव केलो. लग्नाक आमंत्रण धाडटल्यांक आपोवून हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले. पूण ते येना जाले. आनीक फावट दुसऱ्या चाकराक धाडले आनी म्हणलें, आपयलोल्यांक अशें सांगात, पळयात म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चोरबुरलीं जनवारां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां. जेवणाक येयात. पूण तांणी कान दिवंक ना आनी एकलो आपल्या बाटांत, दुसरो आपल्या व्यापार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले, तांकां बडयले आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजाचो राग पेटलो आनी आपलीं लश्करां धाडून त्या कुयन्याचो ताणें भस्म केलो आनी ताचें नगर लासून उडयलें. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयलोल्यांक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळीत तितल्यांकूय लग्नाक आपोवून हाडात. आनी वाटा तितल्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळीं तितल्यांकूय बऱ्याक तशें वायटाक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वसरो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसोण घाली नासतना थंय आसलोल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें वस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत भायर उडयात. थंय सगळीं रुदन करून आनी दांत करकरावून आसतलीं, कित्याक आपयलोलीं जायतीं पूण विचून काडलोलीं थोडीं. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.